नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज अंतरिक्षा कडेन संबंधित स्टार्टअपांच्या सीईओ कडेन संवाद साधलो. आयज राष्ट्रीय स्पेस म्हळ्यार अंतराक्ष दीस अशें मनयतात. त्या फाटभुंयेर जाल्ल्या ह्या बसकेत मुखेल कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सरकारान अंतराळ क्षेत्रा खातीर उबारिल्ल्या साबार पावलांची तोखणाय केली. भारताच्या अंतराळ क्षेत्राक संवसारांतले सगळ्यांत व्हड केंद्र म्हूण मुखार हाडपाच्या दिकेन एकठांय येवन काम करपाचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांच्या सकारात्मक विचारांची तुस्त केली. नवनिर्मितीचेर सेगीत काम करपाक जाय. ह्या क्षेत्रांत आदी स्टार्टअप्सांनी बेस बरें काम केलां अशें सीईओ कडेन संवाद साधतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियांक राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिसाची परबीं भेटयल्या. व्हड सपनां पळयात, नवे सोद लायात, नव्यान शिमो हुपात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ट्वीट केल्ल्या संदेशांत म्हळां. ह्याच वांगडा प्रधानमंत्र्यांनी एक व्हिडिओ संदेश लेगीत प्रसारीत केला. अयोध्या में कहा था ये नए काल चक्र की शुरुआत है। ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। इस नए काल क्षेत्र में ग्लोबल ऑर्डर में भारत अपना स्पेस लगातार बड़ा बना रहा है और ये हमारे स्पेस प्रोग्राम में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम सब ने मिलकर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में स्पेस सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी है। आज ये जेन जी इंजीनियर्स, जेन जी डिजाइनर्स, जेन जी कोडर्स और जेन जी साइंटिस्ट नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। प्रोपल्सन सिस्टम हो, कंपोजिट मटेरियल्स हो, रॉकेट स्टेजेज हो, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स हो, भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है। इसरो की सफलता देखकर कितने ही बच्चों के मन में ये बात आती है कि बड़ा होकर मैं भी साइंटिस्ट बनूंगा। वो रॉकेट का काउंटडाउन लाखों लाख बच्चों को प्रेरित करता है। हर घर में कागज के हवाई जहाज उड़ाने वाला जो एरोनॉटिकल इंजीनियर है, बड़ा होकर आप जैसा इंजीनियर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है। हाथ में तिरंगा है, अंतरिक्ष है, 140 करोड़ देशवासियों का सपना है, वही हम सबका संकल्प है। भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हे आयज भारतीय जनता पक्षाच्या दिल्लीतल्या मुख्यालयात 2027च्या वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भासाभास करपा खातीर भाजपाच्या केंद्रीय पदाधिकाऱ्यांवांगडा बसका करतात. भाजपाचे संघटन मजबूत करप आनी फुडारांतल्या राजकीय आव्हानांचेर ह्या बसकेत चर्चा जाता. काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 5 वरां भाजपाच्या नव्या राष्ट्रीय समिती वांगडा उलोवप केल्लें आनी संघटन घटमूट करपा खातीर सुचोवण्यो केल्ल्यो. प्रधानमंत्र्यांनी एकमेकां मदल्या समन्वयान आनी जनते कडेन थेट संवाद आनी संपर्क दवरून काम करचें अशी सुचोवणी प्रधानमंत्र्यांनी कार्यकर्त्यांक काल दिली. प्रधानमंत्री ग्राम सडक येवजणे अंतर्गत 5 कोटी 40 लाख रुपया खर्चून बोरी शिरशिरे ते बेतोडा मेरेनच्या 6 किलोमीटर रस्त्याचे रुंदीकरण आणि डांबरीकरणाचे काम सुरू केला. या कामाचो शुभारंभ उदकास्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार आणि भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकी जालो. ह्या रस्त्याचे काम डिसेंबर मेरेन पुराय जातले असो विश्वास मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी उक्तायला. सांस्कृतिक भवन बोरयेचे उद्घाटन केल्यानंतर तातूंत कार्यक्रम जावंक ना. म्हयन्याक कमीत कमी एक कार्यक्रम जावपाक जाय. कसलो कार्यक्रम करपाचो तुमी पळयात, पण म्हयन्याक कमीत कमी एक कार्यक्रम जावपाक जाय. लक्षात घेतले जातले. ज्या घरात कोण रावना ते घर 50 वर्सांपेक्षा 30 वर्सां भितर कसो पडटा.
मागीर तुमची ती सबस्क्रिप्शन तशी आसतात ती सामको ठराव एक्सक्लुसिव्ह ठराव द्या तातूंत कितें ना कितें कार्यक्रम जावपाक जाय म्हयन्याक एक शेअरची नोट करून घे तूं आर्ट एंड कल्चर आनी विशेष करून आमचो सम्राट क्लबाचो मेंबर आसा अध्यक्ष जावन गेल्लो आसा तो सम्राट क्लब ग्रामपंचायत बाकीचे क्लब अशें करून एक कार्यक्रम जाता पळय सी जनरल नॉलेज संबंधी कार्यक्रम तुझ्या विज्ञाना संबंधी कार्यक्रम ह्या चवथीक लक्षात घ्या आम्ही रोबोटिक चवथ करतात म्हजी अपेक्षा आसा शिरोडेच्यान आनी बोरयेच्यान कमीत कमी 200 भुरगे सहभागी जावपाक जाय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला देश उदरगतीच्या दिकेन वाटचाल करी आसतनाच गोंयच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर दरेका मतदारसंघात मुळाव्यो सुविधा सक्षम जावप गरजेच्यो आसात अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी नमूद केलें. मतदारसंघ विकसीत जावचो गोंय राज्यांतलो प्रत्येक मनीस विकसीत जावचो आनी म्हणून गोंय विकसीत जातल्यार शिरोडाक गोंय विकसीत अत्यंत बऱ्या पद्दतीन जावपाक जाय. ताजे खातीर ताजो तुमी ताका गेली कित्येक वर्सां आमदार म्हणून निवडून काडटात आनी म्हाका खात्री आसा शिरोड्याक जे कितें जालां ते सुभाष शिरोडकाराच्या हात आसा म्हणूनच जालां अशें गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या जय गांव थंय हांव ह्या मोहिमेक आयज मोल्ल्या सावन सुरवात जाली. फातोड्या मतदारसंघात वचून लोकांचे प्रश्न जाणून घेवन ते सुटावे करपा खातीर यत्न करपाच्या हेतान ही मोहीम सुरू जाल्या अशें गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आनी फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगले. मजगतीं सावड्ड्या वचून आदले मंत्री दीपक पावसकार हांची भेट विजय सरदेसाय हांणी घेतल्या. म्हाका दिसता आनी आमच्या पक्षाक दिसता की गांव हो खरो सावंड्डे मतदारसंघात खरो गांव दिश्टी पडटा. जो गांव गिरेस्त आसता मायनी आहा पूण लोक गरीब आसता जंय जे गांवांत प्रदुशणाचे प्रकल्प येतात आनी कोण कांय करना. गांव जर राखतले जाल्यार सावड्डेच्यान सुरवात करप हें उचीत अशें आमकां दिसता आनी ताजे खातीर आमी हो आमचो पार्टीचो फोंडेच्या शिवसेना पक्षाच्या कार्यालयाचे उक्तावण गोंय राज्याचे शिवसेनेचे संपर्क फुडारी आणि आदले खासदार गजानन किर्तीकार हांच्या हस्तुकीं जाले. ह्या वेळार शिवसेना गोंय अध्यक्ष उपेंद्र गांवकार, सुरेंद्र वळवयकार, काशीनाथ मयेकार हांच्या सयत हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. गोंयांत बेरोजगारी वाडल्या आणि पर्यटन क्षेत्राची स्थिती इबाडल्या अशी टिका गजानन किर्तीकार हांणी ह्या वेळार केली. एकंदरीत 30 विधानसभा क्षेत्रामध्ये आम्हाला पोषक वातावरण आहे. त्यापैकी 21 ठिकाणी आम्ही निवडणूक लढण्याचा मानस ठरवलेला आहे आणि आम्ही त्या भागामध्ये आमच्या म्हणजे बूथ यंत्रणा जी लागते म्हणजे बूथमध्ये बूथ प्रमुख, यादी प्रमुख, त्याच्यानंतर BLA. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.